काल आम्ही भाटल्यांच्या रस्त्याचेर एक स्पेशल रिपोर्ट केलो की कशा तरेन पयलीं ह्या रस्त्याचेर पॉटहोल्स आशिल्ले आनी ते त्रास लोकांचे कमी जावचे म्हणून कशा तरेन हांगा पेवर्स घातले आनी आतां त्या पेवर्सांचो लोकांक त्रास जावपाक लागलो. ताजे मागीर रातची आमकां एक अशी न्यूज कळ्ळी की ह्याच रस्त्याचेर राती पासार जावपी एक मनशाक अपघात जालो आनी ताका भरपूर मार लागलो आनी मागीर खंय तरी रातचो जो कॉन्ट्रॅक्टरान जे हांगासर पेवर्स घातल्या तांच्यांनी परत हांगासर रेंव मारून काम केलां म्हणून आमकां कळ्ळें. पूण आतां जेन्ना आमी परत ह्या रस्त्यार येयले तेन्ना पळयल्यार ती जी रेंव मारलेली ती रेंव व्हांवन गेल्या आनी हांगासरलो जो हो वॉर्ड आसा त्या वॉर्डाचे कावन्सिलर जावन आसा उदय मडकयकार आनी ते आमचे वांगडा आहा. उदय बाब, ह्या रस्त्याची इतली परिस्थिती जायसर तुमी उग्गी कशे रावले काय म्हणटा आमी? पळय ह्या हांगासर भाटल्यान हेज्या पयलीं 10 वर्सां जावं 15 वर्सां 12 वर्सां रस्ते हॉटमिक्स करून टिकलेले आशिल्ले. मेच्या 21 तारखेक हांगा हॉटमिक्स रोड केलो आणि जुलयाच्या 10 तारखेक तो रस्तो व्हांवून गेलो आनी दिसान दीस हे रोड वर्स्ट जाले सारकें. हांव मेयराक मेळ्ळो, मेयरान म्हाका एश्युरन्स दिली की PWDन तो रोड केला. आपूण म्हणला तो तेंचे कडल्यान सद्या पॅच वर्क करून घेता. पॅच वर्क ते करूं लागले, ते हाडून ते रबर माती कितें घालूं लागले, ते कांय टिकना जालें कित्याक पावसा प्रमाणे ते टिकना जालें. हायकोर्टान वतलो हांव, हायकोर्टान घालतलोच कित्याक ही शेवट परिस्थिती हाती भायर गेल्ली आसा. करप्शन हे हायट ऑफ द करप्शन म्हणूं येता. कित्याक आतां तुमी पळयला पेवर्स घातले, हे पेवर्साची परिस्थिती पळया तुमी. काल थंय एक म्हाज्याच वॉर्डांतलो आतां धनलक्ष्मी बिल्डिंगेंतलो एकटो काल बायक 2 व्हिलरान पडलो, तेणें हें सगळें फुटलें. अक्षरशः ताका 108 आफोवन व्हेलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेचे कडेन हो पोर्टफोलियो आसा तेणें हे जो कोणें इस्टिमेट केला, जो कोण JE आसा, AE आसा, EE आसा जावं चीफ इंजिनियर आसा, इमिजिएटली तांकां सस्पेंड करचें आनी तेचेर क्रिमिनल केस घालची. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर तो फोंडेचो कोण वृंदावन कन्स्ट्रक्शन म्हणून कोण नायर म्हणून कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर तो, तेजेरूय ताका ब्लॅक लिस्टार घालचो आनी तांकां अद्दल शिकोवची.